नमस्कार गोमंतक टीव्हीचे तुमकां सगळ्यांक मायमगाचे येवकार सगळ्यांक बरी सांज आवडटा आनी हांव दिप्ती काकोडकर टी टाइम खबरांक सुरवात करता सविस्तर खबरां पयलीं पळोवयाच्यो मुखेल खबरो विधानसभा वेंचणुके पयलीं राज्य वेंचणूक आयोगान घेवच्यो नगरपालिका वेंचणुको उच्च न्यायालयाचो आदेश न्यायालयाच्या ह्या आदेशाक काँग्रेसीचो येवकार खरगेच्या गोंय भोंवडे वेळार भाजपा युवा मोर्चाच्या समर्थकांनी खरगे आड घोषणा केल्ल्यान एफआयआर केली नोंद ह्या एफआयआरांत महत्वाचे बीएनएस कलम कित्याक ना म्हणून गोंय काँग्रेसीचो म्हणयार अमित पालेकारान उपरासला प्रश्न चवथ तोंडार पावले आनी कांद्याचे दर तेकले मळबाक कांदो आनीकूय म्हारग जावपाची आसा शक्यताय कांद्याचे दर वाडयल्यान चवथीची खरेदी सर्वसामान्यांक पडटली म्हारग बेकायदेशीर धर्मांतराचेर आळाबंद हाडपा खातीर गोंय सरकारान घेतला व्हड निर्णय राज्य मंत्रिमंडळान द गोवा प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्शन ऑफ रिलीजन बिल 2026 विधानसभेत मांडपाक दिल्या मान्यताय मायना कुट्टरे पुलीस स्टेशनात बेकायदेशीर रितीन ताब्यात घेतिल्ले आनी मारपेट केल्ल्या 5 जाणांक दियात दरेकी 20,000 रुपयांची लुकसाण भरपाय गोंय मानवाधिकार आयोगाचो आदेश आणि रक्षाबंधनाचे फाटभर दिवचलचो बाजार राख्यांनी फुल्ला ऑनलाईन राखी विक्रेचो प्रभाव वाढिल्ल्यान दिवचलचे राखी विक्रेते अडचणी आता खबरो विस्तारान बेकायदेशीर धर्मांतराचेर आळाबंद हाडपा खातीर गोंय सरकारान व्हड निर्णय घेतला राज्य मंत्रिमंडळान द गोवा प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्शन ऑफ रिलीजन बिल 2026 विधानसभेत मांडपाक मान्यताय दिल्या या विधेयकात बळसपरीन फटवणूक लोक दाखोवन जबरदस्ती वा लग्न हांचे वरवीं जावपी धर्मांतराक खर ख्यास्त दिवपाची तरतूद आसा उल्लेखनीय म्हळ्यार गुन्यांवकार थारल्यार आजीवन बंदखणीची ख्यास्त जावंक शकता आनी बळीक 5 लाख मेरेन लुकसाण भरपाय मेळूं येता आता सगळ्यांची नदर विधानसभेच्या अधिवेशनात ह्या विधेयका वेल्यान जावपी चर्चेचेर आसा गोंयांत आता बेकायदेशीर धर्मांतरा आड कडक कायदो हाडपाचे हालचालीक गती मेळ्ळा द गोवा प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्सेशन ऑफ रिलीजियस बिल 2026 विधानसभेत मांडपाक राज्य मंत्रिमंडळान मान्यताय दिल्ली आसा बळजबरीन जबरदस्तीन लोक फटवणूक वा चुकीचे वर्णन करून हाडिल्ल्या रुपांतरा आड खर कारवाय करपाची तरतूद ह्या विधेयकात केल्या तशेंच लग्न करप जर धर्मांतराच्या हेतून वापरला हे सिद्ध जायत जाल्यार लग्न रद्द करपाची तरतूद प्रस्तावित केल्या धर्मांतर करपी व्यक्तींक उण्यात उणे 3 वर्सां ते 10 वर्सां मेरेन बंदखणीची ख्यास्त जाव येता पूण धर्मांतरात अल्पवयीन बायल स्पेशली एबल्ड वा मानसीक दुयेंस आशिल्लो मनीस वा अनुसूचित जाती वा अनुसूचित जमातीचो मनीस आसत जाल्यार प्रस्तावित ख्यास्त म्हळ्यार 5 ते 14 वर्सां खर बंदखण आनी उण्यात उणे 1 लाख रुपयाचो दंड ते भायर न्यायालयान बळीक 5 लाख रुपया मेरेन लुकसाण भरपाय दिवपाचो आदेश दिवंक शकता धर्मांतरण करपाक सोदपी मनशान जिल्लो दंड अधिकाऱ्याक उण्यात उणे 60 दीस आदी आपलो निर्णय कळोवचो पडटलो तेच प्रमाण धर्मांतर सुवाळो करपी मनशानय कार्यावळीच्या 1 म्हयन्या आदी सुचोवणी दिवची पडटा तशेंच खंयची संस्था वा संघटनेची तरतूद उल्लंघन केल्यार सरकारी अर्थीक मजत वा अनुदान नाका म्हणपाचो प्रस्ताव ह्या विधेयकात केला पूण एखाद्या मनशान धर्मांतर करचे पयलीं तो रोखडोच आशिल्ल्या धर्मात परतून धर्मांतर केल्यार प्रस्तावित कायद्या खाला धर्मांतर म्हणून मानचे नात बेकायदेशीर धर्मांतर आडोवपा वांगडाच विवेक आनी धर्म स्वातंत्र्याच्या घटनात्मक हक्काची राखण करपाचो हो कायदो केल्ल्याचे मंत्रिमंडळान म्हटला संविधानात दर एकल्याक आपलो धर्म कबूल करपाचो आचरणात हाडपाचो आनी प्रचार करपाचो अधिकार दिला तेच बरोबर हो वैयक्तीक हक्क धर्मांतर करपाचो सामूहिक हक्क असो अर्थ लावन मेळना अशेंय सांगला सोमारा सावन सुरू जावपी गोंय विधिमंडळाच्या 3 दिसाच्या पावसाळी अधिवेशनाक राज्यपालांनी आपयला या वेळार सरकारान विधेयक मांडपाची शक्यताय आसा आता ह्या विधेयकाचेर विरोधक आनी सत्ताधाऱ्यांकडल्यान कितें भूमिका घेवप जाता ते पळोवप म्हत्वाचे थारतले ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही मायना कुट्टरे पुलीस स्टेशनात बेकायदेशीर रितीन ताब्यात घेतिल्ले आनी मारपेट केल्ल्या 5 जाणांक जातून एक अल्पवयीन मनशाचो आस्पाव आशिल्लो ताका दरेकी 20,000 रुपयांची लुकसाण भरपाय दियात असो आदेश गोंय मानवाधिकार आयोगान दिला बेकायदेशीरपणान ताब्यात घेवप शारिरीक मारपेट आनी अश्लील कृत्याक करपाक लाव ह्या कारणाक लागून 5 पुलिसांक निलंबित केल्या लुकसाण भरपायची रक्कम भरपाक राज्याक 30 दिसांची मुजत दिल्या तशेंच हाचे वेलो कारवायेचो अहवाल 5 ऑक्टोबर 2026 मेरेन सादर करप गरजेचो आसा अशें कळटा
रक्षाबंधनाची फाटभुंयेर सध्या दिवचलचो बाजार राख्यांनी फुलला. मात अजून खरेदीक नेट येवंक ना. दुसरे वटेन ऑनलायन खरेदी आनी विक्रेत्यांच्या वाडपी आंकड्यांक लागून राख्यांच्या वेवसायाचेर परिणाम जाता अशें पारंपारीक विक्रेत्यांचें दुखणें आसा. भयण भावाचे नाते घट्ट करपी परब म्हळ्यार रक्षाबंधन. येता ते शुक्रारा ही परब मनयतले. रक्षाबंधनाच्या फाटभुंयेर दिवचलचो बाजार सध्या आकर्षक राख्यांनी फुलला. वेगवेगळे डिझायन आनी आकर्षक राखयो बाजारात विकपाक उपलब्ध आसात. सगळे कडेन रक्षाबंधनाची उमेद फाकला. मात अपेक्षे प्रमाण बाजारात अजून राखयांक गिरेक ना. फाटली सुमार 3 ते 4 वर्सां जाली ब्लिंकिट, फ्लिपकार्ट ह्या सारकिल्ल्या ऑनलायन सायटी वेल्यान लोक खरेदी करतात. देखून लोक घरातले भायर सरूंक पळयनात. ह्या कारणाक लागून सामान्य राखी विक्रेत्यांचे नुकसाण जाता अशें विक्रेत्यांचे म्हणणे. आम्ही प्रत्येक वर्सा अशी आशा दवरता की आमचो मार्केट बरो जातलो म्हणून, पण फाटल्या 3-4 वर्सांक हे ऑनलायन जाला, ब्लिंकिट, फ्लिपकार्ट मरे तेजेर अशी राखीव म्हारग गावता तरी लोकांक घरांतल्यान भायर सरून बाजारात येवन घेवपाचें ना. ते ऑनलायन म्हारग घेता पण ते घेता. आमचो मार्केट सामको इफेक्ट जाल्लो आसा. 3-4 वर्सां इतले जी आमी आशा दवरता तेजी आमकां अर्दे सुद्दां केन्ना हें जायना. पण आतां कितें 30-40 वर्सां धंदो चालू आहा म्हणून घालचो पडटा. पण आता सध्या अंदू कशें आहा सध्या मार्केट? अजून तरी कांयच नीट ना. आयच्यान पळया 2 दीस उरला. वी आर होपिंग फॉर बेस्ट. म्हणजे 3-4 वर्सां सारखे तशें दिसता. अंदू जाल्यार आनी सामकें हेंच जाला. वार्षिक पद्दतीनुसार आम्ही बाजारात सामकी मनानसून बरे बरे कितें आयटम हाडल्यात वाट पळयता गिरायकांची. तशेंच 2-4 वर्सां जाली मातशें आतां बाजारान सांगपा म्हणजे आतां ऑनलायन म्हणून आतां सगळ्यांच्या भुरग्यांच्या हातीन मोबायल येयले आहा. ऑनलायन पद्दत जाल्यार ते आपले मार्केटिंग करतात. पण तशेंच आमी मागता की सगळ्यांक भयणींक आमच्या की गोंयकारांच्या मुद्दम तुमी दुकानार वचात. खास करून बरे बरे वेगवेगळे आमी वेगळे पॅटर्न हाडटा. मोबायलची सिस्टम जी जाल्या ती ऑनलायन म्हणजे कितें जालां ते तेंच्यांनी मार्केटिंग तेंची वेगळीच आसा. ती कस्टमरांक मोबायल हातीन आसल्या कारणान तेंकां ते सामके विथीन शॉर्ट टायम तेंकां नवीन नवीन कितें तरी दाखयतात आनी सामके भुलयतात. गोमंतक टीव्ही खातीर तुकाराम सावंत. गोंय भोंवडी वेळार काँग्रेसीचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे आड भाजपा युवा मोर्चाच्या समर्थकांनी घोषणा केली. हे फाटभुंयेर भाजपा युवा मोर्चाच्या समर्थकाचेर एफआयआर नोंद केली. मात हे कागाळीत कसलेच महत्वाचे बीएनएस कलम कित्याक ना असो प्रश्न गोंय काँग्रेसीच्या म्हणयारे अमित पालेकारान उपरासला. ह्या प्रकरणाची खोलायन चवकशी करून संबंधितांचेर खर कारवाय करची अशी मागणी पालेकारान केल्या. माडाच्या चुट्टापासून फक्त मल्लाच न्हय जाल्यार सजावटीक लागपी वेगवेगळे सोबीत इको फ्रेंडली कलाकृती करपाक मेळटात. ह्यो कलाकृती कश्यो करप ह्या विशयाचेर बायलां खातीर एक कार्यशाळा पिळगांवां आयोजीत केली. कार्यशाळेत वांटेकार जाल्लीं बायलां मन लावन वेगवेगळ्यो कलाकृती करतना पळोवपाक मेळ्ळी. पळयात कार्यशाळेची खिणचित्रां. हे जे आम्ही वर्कशॉप ऑर्गनायज करता ते प्रशिक्षण फाउंडेशन आसा पळय न्ही पुणे हाजे मार्फत आमकां फंडींग तांकां जे म्हाका म्हणजे आमी जे मागीर कांय संस्था आसा हे सगळे जे अरेंज करता हांगासर जी चुट्टां लागता ती सगळी मटेरियल जे लागता ते अरेंज करता. तशेंच पूर्णम इको विजन ही संस्था पुणेची आसा. ती अशे 3 संस्था वांगडा येवन हो प्रशिक्षण शिबिर जे आसा तें चालू आसा. सो हातून आमी तांकां एक 10-10 मिनटांनी जे आयटम्स दाखोवंक शकतात. सादारण आमी जर पळयलें जर अशे पद्दतीचे हॅट आसा ते आमी एक 10 मिनटांत दाखयता आनी ते परफेक्ट करपा खातीर आमी ते 5 दीस वर्कशॉप अशें दवरला. सो 5 दीस जाल्या उपरांत कशें जाता की पयलो एक आयटम शिकयलो की तो दुसरे दिसा आमी परत रिविजन करता तेजें आनी तो परफेक्ट करून घेवपाचो प्रत्येका कडेन. आनी प्रत्येक दिसा
एक आयटम नवीन घेता आमी. सो काल आशिल्ले आमचे फ्रूट बास्केट तेजे तरेचे हातीन दिसता. आणि आयज आसा ते आमी प्लेट फाल्यां आसता तो एक कथमिरी आशिल्ली. आणि एक आसतलो तो गणपतीच्या फाटल्यान जे चक्र लायता ते आमी अशें आयचो जो वर्कशॉप आसा दवरपाचो कारण म्हणजे लागीं चवथ आसा चवथीक आमकां जे डेकोरेशन मकर करपाक येवचें आणि गणपतीच्या फाटल्यान जे चक्र आसा ते करपाक लावपाक येवचें इतले खातीर एक बारीकशें आमी डेकोरेशन तयार केलें. कारण आमी पळयता वर्कशॉप सुरू करपाचें कारण म्हणजे आमी इको फ्रेंडली डेकोरेशन जावचें. चवथ जी आसा ती आमची इको फ्रेंडली जावची हेचे खातीर आसा. नाजाल्यार थर्मोकॉल येता आमच्या घरान किंवा प्लास्टीक येता तेन्ना इतलें बरें करूंक शकता आमी डेकोरेशन हें आमी शिकोवपाचो प्रयत्न करता. रिस्पॉन्स कसो आहा? खूब बरो आसा. आमी जर पळयत जाल्यार आमी पयलो आमचो वर्कशॉप जालो तो वेळ घेतलो 22 मेला आशिल्लो. आनी प्रत्येक दिसा 5 दिसा वेवस्थीत करून आमी प्रत्येक आयटम शिकून घेता. तशेंच मागीर दुसरो वर्कशॉप जो आशिल्लो आमचो कोट्टंबी आशिल्लो आनी थंय आमचे सादारण 35 मेला ताणें खूब बरे पद्दतीन केला. आनी तिसरो आसा आमचो वळवय जालो. वळवय बरो आमचो प्रतिसाद मेळ्ळो. थंय सादारण 17 ते 18 महिला. आणि आता आमचे गोंय जे आसा ते सादारण काल 14 महिला आशिल्ल्यो म्हणजे एड जाता. प्रत्येक दिसा आमी जर पळयत जाल्यार एड जायत रावता. आणि आयज ज्यो हांगासर आमचे पिळगांव जे तालुको आसा ते सादारण 15 महिला हांगासर आसा. एक कलेक सगळें वाव आसा. ती कला जर जपात न्हय जाल्यार ताका एक कितें तरी तांकां म्हयन्याच्या प्रती कितें तरी कमोवंक शकता. तेंच्यांनी ज्यो आपली थोड्या गोंयांनी स्टॉल लावंक शकता. आमचे आतां पयलीं आमची जी पयलींची संस्कृती आसता ते आमी पयल्या कितें थोडे कडेन हें आतां दिवाळी बी बोंदेरां बी जाताले तेन्ना हे ज्यो टोपी ह्यो घालून आनी खूब अशें आकर्शण अशें दिसता. आनी एक म्हणजे आनी दुसरी वस्त जी करून घरान सुद्दां थंयच न्हू जाल्यार घर सुशोभीत दिसता. आनी हे म्हणजे सांगपाचें म्हणटा ती आतां इतकी मेहनत घेवन करता. काल हांवें पळयलें आनी खरेंच पूर्ण सारकें आसलें. मेहनत घेवन तेंच्यांनी खरेंच आमच्या महिला जे आसले पळय तेंच्यांनी इंटरेस्ट घेवन आतां एक कलेन कला तेंच्यांनी तें हें करून घेवन तेंच्यांनी आतां एक सगळें बास्केट म्हूण टोपी म्हूण मागीर चक्र म्हूण गणपतीच्या फाटल्यान करपाक ती सगळी तयार केल्ली आहा. त्या खातीर तांकां हांव पंचायतीत खरेंच तांकां सपोर्ट करता की अशीच तुमी फुडें सरून लावची. आनी हे जे कला आहा ती म्हणजे ब्रेक करता ती तुमी फुडें चालूच ठेवची. इतके मेहनत घेवन तेंच्यांनी आतां तुमकां भायर परत हे कार्यक्रम हांगा केल्लो आसा तो तेंच्यांनी बरे पैकी यशस्वी केला. त्या बद्दल हांव तेंचे सगळ्यांचे आभार आनी धन्यवाद मानता. खूप बरे दिसले हे अशे टायपचे एक इको फ्रेंडली क्लास हांगासर जाल्यार आमकां खबर सुद्दां नासली की हे चुट्टा पासून आमी अशे बास्केट्स तयार करूं शकतली म्हणून. जेन्ना क्लासीक येयली तेन्ना कळना जाल्यार आमकां फक्त चुट्टा पासून मलनां विणपाक जाय इतकेंच खबर आसलें. म्हणजे पावसाक लागून जे आमी वापरता पावस पडलो तेजी झट्टी आमच्या घरान येवपाक जायना म्हणून वापरता. ह्याचो इतलोच उपयोग खबर आसलो नाजाल्यार ती चुट्टा अशीच पडून आसताली. पण ह्या क्लासीक येयल्यानंतर कळ्ळें की ह्याच्या पासून वेगवेगळे प्रकारचे एक वस्तू तयार करू शकता. आणि हे इको फ्रेंडली असल्या कारणान ते सदांच बरे. आता चवथ लागीं पावल्या हेचो आमी उपयोग फुलां दवरपाक सुद्दां करूं शकता. तो फळां घालून एक टेबलार दवरून सजावटीचें सुद्दां काम करूं शकता. खंय विचार केले जाल्यार आमी रेडीमेड हॅट्स घेता पण हे हॅट हांगा करून शिकल्या कारणान अशें दिसता की आमी स्वता हॅट करून आमच्या भुरग्यांक घालून दिवं शकता ना की विकते घेवच्या पेक्षा. अशें आनीकूय खूब आयटम्स आमकां सर शिकोवपाचे आसा. अशें म्हणजे बरें दिसलें आनी उपयोगी पडटा अश्यो वस्तू आसा ह्यो ज्यो आमकां उपयोग जातले आमच्या डे टू डे लायफान. विधानसभा वेंचणुके पयलीं राज्य वेंचणूक आयोगान 11 नगरपालिकांच्यो वेंचणुको घेवन 4 जानेवारी मेरेन निकाल जाहीर करचो असो आदेश मुंबय उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपीठान दिला. ह्या आदेशाक आमी येवकार दितात. न्यायालयान पालिका वेंचणूक घेवपाक सरकाराक भाग पाडला अशें काँग्रेसीचो अध्यक्ष गिरीश चोडणकर सांगता. भाजप खंयच्याय वेंचणुकेक वचपाक भितात कारण तांणी गोंयकारांचेर अन्याय अत्याचार आनी गोंयकारांक लुटल्यात अशें चोडणकराचें म्हणणें. आयकात. कालची जी हायकोर्टाची ऑर्डर जाल्ली आसा त्या हायकोर्टाचे ऑर्डरीचेर आमी वेलकम करतात की म्युनिसिपालिटी इलेक्शन हे सरकाराक करपाक भाग पडला. हितूंतल्यान दोन
इशू कंक्लुजन जाता. पयलो इशू जो आमी कन्विन्स आसात सामके आनी गोंयकारूय कन्विन्स आसात की BJP पार्टी ही खंयच्याच इलेक्शनाक वचपाक भिता. असेंब्ली इलेक्शनाच्या पयलीं खंयचेंय इलेक्शन फेस करपाक भिता, कारण हेणी गोंयकारांचेर अन्याय केल्लो आसा, गोंयकारांचेर अत्याचार केल्लो आसा, गोंयकारांक लुटलेले आसा. कॅश फॉर जॉब, ड्रग्स, अनएम्प्लॉयमेंट, लॉ अँड ऑर्डर, म्हारगाय हांचेर लोक हेंचेर विटलेले आसात आनी हेंकां कापस्ताद जायना खंयचेंच इलेक्शन फेस करपाक. फोंडाचे बाय इलेक्शन कमिशना कडेन सेटिंग करून हांणी सारको त्या टायमा भितर अनाउन्स केला आनी हांकां खबर आशिल्लें की ते इलेक्शन स्टे करतले, तेंचेच मनीस वयतान ते इलेक्शन स्टे करतात आनी तांकां खबर आशिल्लें हें इलेक्शन ते हरतात आनी त्या खातीर तेणी फोंडा बाय इलेक्शन कमिशनाक बरोबर घेवन तेणी कॅन्सल करून उडयलें. म्हणजे कशें करून डेमोक्रेसीची थट्टा करतात हें तेतूंतल्यान क्लियर जाता. सो एक तर ते म्युनिसिपालिटी इलेक्शनाकूय ते हरतले मेन इलेक्शनाच्या पयलीं, म्हणजे फायनलीचे पयलीं आनी खंयचीच तांकां एग्जाम दिवपाक नाका. ते एग्जामीक फेल जातले म्हणून तांकां खबर आसा. मेन फायनलीक चड हरतले, चड सिटांनी ते हरतले हो तांकां भंय आसा. ना तर ते आपली दादागिरी करतात. क्रूड मेजॉरिटी पार्लमेंटाक अशी तांकां दिसता, क्रूड असेंब्लीक मेजॉरिटी आसा म्हणून ते कितेंय करपाक शकतात. तांकां कॉन्स्टिट्यूशन लागना, तांकां कायदो लागना. कायद्यांत खंयच प्रोविजन नाशिल्ली की हे इलेक्शन कॅन्सल करून म्युनिसिपालिटीक एडमिनिस्ट्रेटर घालप. कायद्यान सगळ्यांक खबर आशिल्लें 5 वर्सांनी इलेक्शन जातलें हेजो टायम टेबल सगळ्यांक खबर आसता. 5 वर्सांनी असेंब्ली इलेक्शन जाता तेजो टायम टेबल खबर आसता. 5 वर्सांनी लोकसभेची इलेक्शन जाता हेजो टायम टेबल खबर आसता. राज्यसभेची इलेक्शन केन्ना ड्यू आसता तें खबर आसता. जिल्हा पंचायती इलेक्शन केन्ना तेंच खबर आसता. म्युनिसिपालिटीचें इलेक्शन जातलें म्हणून हें सगळ्यांक खबर आशिल्लें, एडमिनिस्ट्रेशनाक, इलेक्शन कमिशनाक, BJPक आनी सरकाराक. तरी आसतना तेणी हें इलेक्शन कॅन्सल केलें कारण ते भिताले. म्हणजे तांकां कायदो लागना, तांकां कॉन्स्टिट्यूशन लागना. दे थिंक दे आर अबाव कॉन्स्टिट्यूशन. सो वी वेलकम द डिसिजन आनी म्हाका खात्री आसा ह्या इलेक्शनाक BJPचो प्रत्येक कॅन्डिडेटाक हरोवपाक गोंयची जनता मुखार सरतली. दिसपट्टे जेवणातलो एक घटक आशिल्लो कानो आतां म्हारग जाला. चवथीच्या तोणार कांदे आनीकूय तिखट जावपाची शक्यताय आसा, तशेंच संकेतूय भाजी विक्रेत्या कडल्यान मेळ्ळ्यात. खालच्या वर्षी 5-7 पडली पिटर झाले. ही वर्ष कर्नाटक पाऊस ना ते आता महाराष्ट्र कांदा वर्ष कर्नाटक कांदा ना पीक नाही वर्ष वाटले पाऊस पडू ना पडून एकदा पडून म्हणजे ओलू चवथीक कानो म्हारग कानो वाढला कित्याक लागून स्टॉक कमी आहा. मस्तोरीत वाढला म्हणजे काढीत असं काढीत आहे. कानो खंयच्यान येता? महाराष्ट्र कर्नाटकाचो कानो 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 येवपाक तो टायमार पावस ना म्हणून कानो येवंक नासलो. पीक सगळें खराब जाला. पीक खराब जालें. नेक्स्ट पीक येवपाक डिसेंबर 10 म्हयने येतले. ऑक्टोबर येतले. म्हणजे चवथीक बी कानो म्हारग. हा चवथीक कानो म्हारग आनी वाडटली. आनी वाडपाक शक्य आसा. आज बाजारात गेलो कानो 50 ते 3 किलो ते जाग्यार ते 50 रुपये किलो म्हणटा. बटाट 50 2 किलो सगळेच म्हारग. साखर सुद्दां आतां 70-80 रुपये किलो जाल्या. गोड 70 रुपये. चवथीचे आतां लागीं पावल्या. आमच्या गरीब लोकांनी आतां कितें करपाचें? बजेट चवथ कशी साजरी करपाची? सरकारान हेजेर मात तरी कितें तरी विचार करपाचो आनी आमच्या गरिबांक खंय तरी मातशें तेंच्यांनी आदार दिवचो. नाल्यार आमी चवथ कशी करपाची? दिसान दीस सगळें वाडातूच आहा. आयज कांदे बी म्हारग तर. आयज म्हारग आहा कांदो.
कळंगूट दुबावित आस्थापनाक परतून डिसिलिंग केल्ल्यान बोवाळ जाला. कळंगूट ब्लॉक काँग्रेस समितीन कांदोळे पत्रकार परिशद घेवन प्रशासनाचेर थेट प्रश्नचिन्ह उबें केला. दुबावित आस्थापनांची सील कित्याक काढली? काँग्रेसीन ह्या प्रकरणात पारदर्शकता आणि जापसालदारकीची मागणी केल्या. तशेंच गोंयकारांक वेगळो कायदो आणि भायल्यांक दुसरो कायदो होय. गोंयकारांक फक्त तारीख पे तारीख कित्याक? आमदार फक्त पत्राच बरोवपाक उरला काय कितें? तिडकल्ले काँग्रेस फुडारी जाप मागतात. आमी ह्यो पळय कळंगूट गांवांत हे जे इलिगल एक्टिविटीज जावं ते टाउट्साचे, डान्स बाराचे, स्पा आणि मसाज पार्लर हेजो आमच्यांनी इश्यू घेवन आमच्यांनी उल्लेख केल्लो 15 तारखेर जुलायच्या. आनी थिंगासान मागीर आमी कळंगूट पुलीस स्टेशनाचेर 12 ऑगस्टाचेर आमच्यांनी एक रिप्रेझेंटेशन दिल्लें. रोखडेच 18 तारखेर आमचो आमदार हा पळय तेणें लेटरी बरोवपाक चालू केलें की हे पळय कळंगूटान पळय चलता जावं ते बागा, कळंगूट, आरपोरा, कानोय ह्या वाठारांत पळय इलिगल मसाज पार्लर्स आनी डान्स बार्स हा पळय ताजेर स्ट्रिक्ट एक्शन घेवचें. आनी बरी गजाल तेणें ते लेटरी बरोवपाक चालू केलें आनी खूंय तरी कळंगूट पंचायतीन एक एक्शन घेवन थोडे डान्स बारां आनी कितें डुबियस एस्टॅब्लिशमेंट्स आहा पळय तेका सील करपाचें काम चालू केलें. आतां आमच्या हातीक एक डायरेक्टर ऑफ पंचायतीचे एक ऑर्डर मेवला. दीस ऑर्डर इज ऑफ वन मिस्टर कुमार. पळया ह्यो वचोन 21 तारखेर 3 पंचायत एक ऑर्डर काडटा की आमी वचोन हे एस्टॅब्लिशमेंट्स आहा पळय ते सील करचे. आता रोखडेच सेम डे म्हळ्यार इतले एफिशियंट आमचे डायरेक्टर ऑफ पंचायत आहा पळय त्याच दिसा हे डिसिलिंगाचे ऑर्डर दिता. ऑन द बेसिस ऑफ द पंचायत ऑर्डर सेम डे डायरेक्टर ऑफ पंचायत म्हणजे इतली एफिशियंट केन्ना आमच्यांनी कोण गोंयकाराक उलयता पळय ते पळोवंक ना की म्हाजें काम जालें रे, एका दिसा भितर म्हाजें डायरेक्टर ऑफ पंचायतीन काम केलें म्हणून. मात हे कुमारा आनी हे उरलेले यादव आनी शर्मा आनी वर्मा आहा पळय हेंका ते एकूच दिसान रिलीफ मेवता. शेकड्यांनी आमचे गोंयकार पादेशेर आहा, डेटीचेर डेट घेता ते डायरेक्टर ऑफ पंचायतीन. आनी हे पळय भायले आहा पळय तेंका रिलीफ मेवता. आमचे कळंगूट गांवांत सांगता तुका कितलेशेच गोंयकार बिझनस चलयता तेंचेर डिमॉलिशन ऑर्डर मारलेली आहा. तेंचे बिझनस उडयलेले आहा बंद करून, तेंचे रेस्टॉरंट कापून उडयलेले आहा बिचार. म्हळ्यार गोंयकाराक रूल सेपरेट आनी भायल्यांक रूल सेपरेट आहा जाल्यार आमकां सांगचें गव्हर्मेंटान. आनी आमदाराक आमचो क्वेश्चन आहा की आमदार म्हणटा की आपूण लेटर बरयता, आय एम अगेन्स्ट दीस, बरी गजाल, बट यू एट द सेम टायम यू आर इन द सेम गव्हर्मेंट. तुजोच गव्हर्मेंट तो जे हे ऑर्डरी काडटा पळय डायरेक्टर ऑफ पंचायतीचे डिसिलिंगाचे. म्हळ्यार तुमचोच सरकार, तूं त्या सरकारान आहाय जाल्यार तुजें चलना थिंगासोर, तूं फकत लेटरी बरोवपाक उरलाय थिंगा. ह्यो क्वेश्चन म्हाका पडटा. आमचो आमदार तो कोलवाळ बंदखण पुलीस खात्याखाला हाडले उपरांत ताचेर खर नदर दवरून आसात. बंदखणीत चड पयशे दिवन दर्जेदार जेवण मेळप आनी हेर गैरप्रकारांची चवकशी करून अहवाल सादर करचो म्हणून पुलीस महासंचालकाक निर्देश दिला अशें मुख्यमंत्री सावंत सांगता. कोलवाळ बंदखणीत बेकायदेशीर खाण जेवण आनी रोख वेव्हारासंबंधी काँग्रेसीच्या अमरनाथ पणशीकारान सरकाराक आयतारा धारेर धरिल्लो. सरकारी अन्न साठो आनी टीव्ही सयत अनधिकृत वस्तू बंदखणीत हाडपा खातीर पयशे घेतात असो आरोप पणशीकारान केल्लो. वेगवेगळ्यो केसी आनी आयकूंक येता थंय कॅन्टिनान एक्स्ट्रा पयशे दिवन सुद्दां बरें जेवण मेळटा बी अशें म्हणून जाता. कोलवाळे पुलीस डिपार्टमेंट हाडल्या उपरांत विजीट दवरपाक लागून बाकीचे लक्षांत येता. हांवें DGPक इन्स्ट्रक्शन दिलां की वचून सगळ्याची इन्क्वायरी करणे रिपोर्ट सबमीट कर. कॅबिनेट आज जायती बिलां इंट्रोड्यूस केल्या. आयच्या कॅबिनेटाक फक्त आमी जी बिलां इंट्रोड्यूस करतले ते आनी जे ऑर्डिनन्स काडलेले ते हे सगळी जी आसली तीच फक्त पास जाल्या. ती असेंब्लीक ऑलरेडी घेतली. एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल म्हणून एडवोकेट प्रोटेक्शन बिलूय बी ऑलरेडी आयच्या कॅबिनेटाक आसलें. वेगवेगळी बिलां आसली. कोलवाळ बंदखणीत ड्रग्स तस्करी प्रकरणात कैदी योगेश मांद्रेकाराका कोलवाळे पुलिशेन अटक केली. बंदखणीत अवैध वस्तूंच्या नेटवर्का आड सुरू आशिल्ल्या कारवाये वेळार पुलिशेन ताका अटक केल्ल्याचें कळटा. ताका 3 दिसांच्या पुलीस बंदखणीची ख्यास्त सुनायल्या.
सुपाची पूण हरवळे ते सांखळे हॉस्पिटल जंक्शना मेरेन सध्या रस्तो रुंदीकरण आनी कॉन्क्रिटीकरण कामां चालू आसात. मात ह्या कामाक नियोजन नाशिल्ल्यान लोकांक त्रास सोंसचे पडटात. भर पावसात हे काम सुरू केल्ल्यान सरकारान लोकांक अडचणीत हाडल्यात. 200 मीटर रस्त्या पोंच्यान उदका पायपलायन, घाणयारे उदकाची पायपलायन, भुंयगत वीज केबल्स घाल्यात. तातूंत इबाड जालो जाल्यार हो कॉन्क्रिटाचो रस्तो खणटले काय असो प्रश्न सांखळेचो नगरसेवक प्रवीण ब्लेगनान केला. सुपाची पूड हरवळे ते सांखळे मेरेनच्या रस्त्याचे रुंदीकरणाचे काम सुरू आसा. भर पावसात रस्तो खणून दवरिल्ल्यान वाहन चलोवप्यांक त्रास सोंसचे पडटा. रुंदीकरणाच्या नांवान झाडां कापल्यात, दोंगर कापणी लेगीत जाल्या. रस्तो रुंद आणि कॉन्क्रिटीकरण करतना ताच्या पोंचे पायपलायनी, केबल्स रस्त्याच्या भायर स्थलांतर करप गरजेचे आसा. मात ते करूंक नाशिल्ल्यान येवपी काळात तातूंत इबाड जाल्यार लोकांक समस्यांक तोंड दिवचे पडटले, अशें नगरसेवक प्रवीण ब्लेगन हांचें म्हणणें. तशेंच रस्त्याच्या कुशीक कॉन्क्रिटाचो गटर उबारला. मात ह्या गटराची उंचाय प्रतापनगर वाठारांत चुकला. आता तो गटर मोडून परतून बांदतात. हातून लोकांच्या पयशांची नाशाडी जाता. देखून ह्या सगळ्या प्रकाराकडेन सरकारान आनी मुख्यमंत्र्यान लक्ष दिवचे अशी मागणी नगरसेवक प्रवीण ब्लेगन हांणी केल्या. तुम्ही हांगासर म्हाज्या फाटल्यान पळयता, म्हाज्या फुडल्यान पळयता, हांगासर हो रस्तो कॉन्क्रीट करपाक म्हणून 3 किलोमीटर हांगासून हॉस्पिटला पर्यंत कॉन्क्रीट करपाक आनी वायड करपाक एक योजना आसली. 2 वर्सां पयलीं ती म्युनिसिपालिटीन येयल्ली. तेजे उपरांत आमकां कांय कळोवंकूच ना. आमी लोकां कडल्यान वचून थोडोसो जागो मागलो, थोड्या लोकांनी दिलो आनी हो कामाक आतां ऐन पावसान सुरवात केल्या. वर्सभर पयलीं हांगासर ह्याच रस्त्यान आनी इंटरनल रोड्साचेर सिवेज प्लांट घातला, म्हणजे सिवेज ट्रिटमेंटची लायन घातली आनी रस्ते सगळे फोडून काबार करून दवरल्या. आनी त्या रस्त्यान हो रस्तो आतां कॉन्क्रीट करपा लागून हो रस्तो खणला. हो रस्तो खणला आतां 1 म्हयनो जालो, हेजेर 1 पोती सुद्दां सिमेंट घातलेली ना. कित्याक रस्तो घडलो? ही पायपलायन पोंद आसा. हेजे पोंदा आतां सिवेज लायनूय गेल्ली आहा. ती आतां 200 मीटर रस्तो केला, तितून ती सिवेज लायन पोंदा गेली. 150 काय 200 कोटी रुपया खर्च केला गोंय सरकारान सिवेज लायन घालपाक. आनी ती सिवेज लायन आतां पोंदा गेल्या. ती सिवेज लायन कशी ओपन जातली? काय ते पयशे आमचे बुडीत खात्यान गेले 3 किलोमीटर पर्यंत. हेजे पोंदा 2 पायपलायनी आहा. ती पायपलायन जर फुटात जाल्यार रिपेर कोण करतलो? ते परत तुमी रस्तो फोडटले रिपेर करपाक. ही पायपलायन आयदर शिफ्ट करपाक जाय आसली किंवा न्यू पायपलायन तरी घालपाक जाय आसली. कालच्यान एका खांबे घालपाक सुरू केल्या. हांवें विचारलेले, चवकशी केली ना, एस्टिमेट जाला म्हणटाले हे खांबे घालपाचे, पूण एप्रुवल मेळोंक ना. एप्रुवल मेळोन आसा काम कशें सुरू जाले. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. टी टाइम खबरां हांगाच सोंपता. दिप्ती तुमची रजा घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. जे धैर्यवान, जे धर्माचे रक्षण करणारे, जे संस्कृती राखणारे, जे स्वराज्या खातीर सतत फुडें सरणारे अशे व्यक्तिमत्वाचे आमी आज स्मरण करता. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक, सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर.